दीस मंगळार नोव्हेंबराची 12 तारीख 2024. पयलें वाचप सांव पावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 ओळ 1 तावन 8 पर्यंत आनी 11 तावन 14 पर्यंत. पूण तूं खरें शिकवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. जाणटे दादले संयमी, घनादीक आनी शाणे. तशेंच भावार्थांत, मोगांत आनी सुसणिकायेंत थिरासण्याचें जायजय म्हणून बूध सांग. तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धार्मिकांक सहज जाल्ल्या साल समकणाच्यो जायजय. पेल्याच्यो मान काडटल्यो, खबराळ्यो वा पियोण्याक लाबदल्यो जायनाये. बगार आपले बरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेल फांक्त जावं. तशेंच तरणाट्या बायल्यांनी आपल्या दादलाचो आनी भुरग्यांचो मोग करिशें आनी तशेंच ती मानसुगेची निस्कळ घरदारां सांबाळटली आनी दादल्याक खालती जायशीं तांकां ती शिकोवं. हाचे वरवीं देवाचे सुवार्थेक बिलकुल अपमान जावचो ना. युवकांक सर संगतींनी हळत मीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यान सगळ्या वाटांनी तूंच तांकां एक मेल फांक्त जा. सुखी रहीत शिकोवन विवरांत खन आनी नाजूक वा आक्षेप नातलीं उतरां तुवें वापरल्यान खंयच्याच विरोध्याक आमचे विशांत वायट उलोवंक वा खोडी काडूंक इडे मेळचें ना. अशें तांचें विरोधपण तांचेच लजेक कारण जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 37 3 तावन 4, 18, 23, 27 आनी 29. श्लोक. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आधार. तेदना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोष. तेदना तोसू तुज्या काळजाचो अत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितिवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वत दायज जावंक पावतलो. सात्वीक मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटे वयल्यो सगळ्यो आडखळी काडून उडयता. श्लोक. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवान देशांत शाश्वत निवास तुका मेळटलो. नितिवंतां जाल्यार गांव आपणाचें दायज करतली आनी तांतूं ससनाक जियेतली. श्लोक. नितिवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 ओळ 7 तावन 10 पर्यंत. जेजू म्हणालो, तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकऱ्याक सरोंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामातावन पाटी येतस वेगीं वोस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वोस म्हजें जेवण तयार कर. पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणून तो म्हणटाने आपणे फरमायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड करून जातस तुमी म्हणा जाय. कितें म्हळ्यारी आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी देवाचे सेवक. सेवक जावन जे कितें मेस्त्री फरमायता तें करचो आमचो कायदो. जेजू ह्या संवसारी एक सेवक जावन आयलो. हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हणून येवंक ना. बगार आपणेंच हेरांची सेवा साकरी करी जाय आनी समेज तांचे सडवणे पासत
आपणाचो जीवस दी जाय म्हूण सांगून आयला. एक सेवक जावन जेजू ह्या संवसारी येवन खंयचीय काम आपल्या स्वंत खुशयेन करिना. बगार जें कितें बापान ताका फरमायलां तें मात्र तो करता. तशेंच तो आपल्या फायद्या खातीर करिना. बगार सर्व लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर, संवसाराच्या सोडवण्या खातीर तो करता. असलो सेवेचो मनोभाव आमचो जावंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. तर आमची सेवा कितलीय वर्ती जावं, आमी हेरांतावन कितेंच आशे नासता, आमी इतलेंच सांगाचें. कितें म्हळ्यार आमी साकर, आमी करी जाय आसलें मात्र आमी केलां.